Povit Amchi Sobai 23, page 11. Povit Amchi Sobai Ochi Deva Mondir Deva Roktan Kili Yikuts Moka Famil Amchi Mona Sondosta Amchi Kalza Morgota Amchi Tona Umlastab Soy 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 Sofis Bora Amchi Mona Sondosta Amchi Kalza Morgota Amchi Tona Umlastab Soy 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 Sorvis Bora देव बरो दीस दिवन तुमकां सगळ्यांक तुका देव कृपा ह्या दी मिसान वांटो घेवच्याक तुमकां माय मोगाचो येवकार दिता कित्याक व्हडा भक्तीन तुमी सायबाच्या पांय सरशीं येतात कित्याक ताणें कितलें तुमकां बरें केलेलें आसा तुमी ताचे कडेन विनंती केली ताणें आयकलें तुमकां बरेंपण दिल्लें आसा आर्गां दिवंक आयिल्ले आसात तुमी पूण आनिकूय मागूंक आयिल्ले आसात तर हे सगळीं तुमची मागणी मनांत दवरात आयचे मीस आमी फ्रांसिस्को पाला हाच्या ओतम्या पासत हे भेटयता ताका देवान सरकींचें सूख फावो करचें आनी ताची पातकां देवान भोगसूंची म्हणून आनी बाकीचीं जीं देसां आसात तीं मनांत धरून ह्या मिसान आतां आमी वांटो घेवया आयज आमी भाग्यवंत पावलो धर्मदुताची परतोवणी म्हणजे तो भितरल्यान म्हणून हितून वेगळो जालो एक प्रसंग ताच्या जिवितान घडलो आनी जेजून ताका ताची दिशा बदलली तर हें फेस्त समरमताना आतां आमी भक्तीन वांटो घेवया बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं तुमची सोफे आसूं देवाची भुरगीं आमी देवा सारकीं देव आमचे सवेन जियेता जेजू वरवीं आनी तरी पूण आमी उतरांनी कोन्यांनी चालींत पातकां कुत्ता देवाचें बोगसण मागया तो आमकां रोखडो बक्षिता सगळीं जाणां हात जोडया काळजान थावन हें मागणें म्हणया हांव पातकी सोर पोदिदाद देवाक आनी तुमकां बाबा भणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता मोनान चिंतोवन तोंडान उच्चारून वायटा दारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्या म्हजो प्रात म्हजो व्हडलो प्रात ह्या पासत भाग्योन सदांच सांगपार मरेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थना मागता सोर पोदिदाद देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां मोगसून आमकां ससण्याच्या जिविताक पावूं आमेन Somia kaklutko Somia kaklutko Somia kaklutko Somia kaklutko Krista kaklutko Krista kaklutko Krista kaklutko Krista kaklutko Somia kaklutko Somia kaklutko Somia kaklutko Somia kaklutko Page number A4 Moima Deva Kunsorgi Moima Deva
सोर्गी आणि शांती ताच्या इष्टान संसारी सर्वेश्वरा देवा सोर्गीच्या राया सर्वोद वेदा देवा बाबा आम्ही तुका नमस्कार करता आम्ही तुका दिन वाजता तुझ्या तर वैभवापासून आम्ही तुका वाखाणता सोम्या जेजू ख्रिस्ता बापाच्या एकल्या पुत्र सोम्या देवाची शिली तू संसाराचे पाप काटाय आमची काकलूत को तू बापाच्या उजव्याक बसलाय आमचे मागणे ऐकून घे कित्याक पवित्र आत्म्या सांगाती देव बापाची मोहिमेन जेजू ख्रिस्ता एकलोच तू पवित्र एकलोच तू ईश्वर एकलोच तू परमेश्वर मागुया सर्वेस्परा सर्मेस्त मनशांच्या खोऱ्या बापा बावार्थाक परत लोल्ल्या भाग्योंत पावलून तुज्या दोर्मदुतान निरंतर वावरान केल्ले शुभोर्तमाचे परगोटणे वरवीं आख्या संवसाराक तुवें सोडवणेची शिकवण दिली ताचे परतनेचो दीस आज समोरमताना आमी विस्वासान तुजे लागीं मागता ताच्या पावलांनी चलून संवसारार तुज्या स्वताची गोवाय आमी दिवंक निर्मी आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुज्या सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक आमेन. देवाचे उतरात आमी चित दिवन आयकुया. दोरमदुताच्या इतिहासा वेले वाचप. सावलू सोम्याच्या शिसांक बेकरावंक आनी मारफार करूंक हुरहुरतालो. तो महायाज्ञिकाशी गेलो आनी हे वाटेच्यान आपणाक मेळटी त्या पाटलावदारांक दादल्यांक तशेंच बायलांक धरून जेरुजाल्यांक हाडूंक ताणें दामास्काच्या देवस्थानांत चिटी दी म्हूण मागलें. दामास्काचे वाटेर शारा लागीं पावता पावता आवची ताचे सोरभोवती स्वर्गावेलो एक उजवाड पळसळ्ळो. तो दोरनीर शेवटिलो आनी तेन्ना ताणें एक ताळो आयकलो. तो ताका अशें म्हणटालो, सावलू सावलू, कित्याक म्हूण तूं म्हाका पिरापी दिताय? ताणें विचारलें, तूं कोण सायबा? ताणें जाप दिली, हांव जेजू आनी म्हाकाच तूं दुमालो दिताय. आतां उठ आनी शारांत वच आनी तुवें कितें करूंक जाय तें कोण तुका सांगतलो. ताणें बरोबर प्रवास करताले ते तोटाकून मोनय जालें, कित्याक जोरी ताणें ताळो आयकल्लो तोरी ताणीन कोणाकूच पळोवंक नासलो. सावलू जमनीवेलो उठलो आनी ताचे दोळे उक्ते आसुनूय ताका कांयच दिसनासलें. त्या पासत दामास्का पर्यंत ताणें ताका हाताक धरून व्हेलो. 3 दीस पर्यंत ताच्यान कांयच पळोवंक नजो आसले आनी तो कांय जेवलो ना आनी पियेलोय ना. दामास्कांत आनानियास नांवाचो एक शीस आसलो. दर्शनांत सोमी आपणा कडेन अशें उलयता म्हूण
ताणें आयकलें. आनानियास, तेन्ना ताणें जाप दिली, हो पळय हांव आसा सोमिया. सोमियान म्हळें, उठ आनी उबो म्हणटात त्या रस्त्यांत वच आनी जुदासाच्या घरांत तार्सुसाच्या सावलू म्हणलेल्या कोण एकल्याची खबर काड. तो मागणें कोत्ता आनी आपणाक नवे नदर मेळूंक आनानियास म्हणलेलो कोण एकलो भितर येवन आपणाचेर हात दवरता म्हूण ताणें दर्शनांत पळयलें. तेन्ना आनानियासान म्हळें, सोमिया, ह्या मनशा विशीं आनी जेरुसलेमांत तुज्या भक्तांक ताणें कितले कोश दिल्यात ते विशीं जायत्यांनी म्हाका सांगलां. आनी तुजें नांव घेतल्यांक धरून म्हूण मुखेल याजनिकान कोरची पदवी घेवन तो हांगा आयला. सोमियान जबाब दिलो, तरी आसतना तुवें वचूंकूच जाय, कित्याक ओन भावार्थ्यान तशेंच राजा मुखार आनी इस्रायल पोरजे मुखार म्हजें नांव परगटूंक हो मनीस म्हजें विचून काडलोलें हातयार. म्हज्या नांवा पासत ताणें कितें सोसूंक पडटलें तें हांवूच ताका कळीत कोत्तलो. तेन्ना आनानियास गेलो. तो घरांत भितर सरलो आनी रोखडेंच सावलूचेर आपले हात दवरून ताणें म्हळें, सावलू बावा, तुजी नदर तुका पुर्ती मेळूंक आनी तूं पवित्र आत्म्यान भरूंक. तूं येतालोय ते वाटेर तुका दिश्टी पडलो त्या जेजून म्हाका धाडला. थंयचे थंयच सावलूच्या दोळ्यांतलीं कवचां कशीं भूंय पडली आनी ताका नव्या नदर आयली आनी उठून ताणें पवित्र स्नान घेतलें. जेवल्या उपरांत ताका नव्यान घोटाय मेळ्ळी. दामास्कांत शिसा बरोबर थोडे दीस सारल्या उपरांत जेजू देवाचो पूत म्हूण तो देवस्थानांनी रोखडोच परगटूंक लागलो. ताका आयकतालीं तीं अजाप जावन म्हणटालीं, हें नांव उचारतल्यांचो जेरुसलेमांत भस्म करूंक फुडें सरलोलो आनी तांकां धरूंक मुखेल याजनिका मुखार व्हरूंक हांगासर आयलोलो तो मनीस हो न्हय. पूण सावलू अदीक बोलीस जायत वेतालो आनी जेजू अभिशिस्त म्हूण रुजू करूंक दामास्कांत रावतल्या जुदेवांक गोंदळाक घालतालो. देवाचें उतर हें. देवाचें व्हड उपकार. आयकल्ल्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जातलो, सगळ्या संवसारांक वचात, शुभ वर्तमान परगट करात. परतून म्हणुया, सगळ्या संवसारांत वचात, शुभ वर्तमान परगट करात. सोमेस्त लोकांनो, देवाक वाखाणात. सर्वय परजांनो, यावेक नांव हाडात. जबाब, सगळ्या संवसारांत वचात, शुभ वर्तमान परगट करात. अचूल मोगाची ताची तीर कशी, दोयाल आमचो देव सासनाक विस्वाशी. जबाब, सगळ्या संवसारांत वचात, शुभ वर्तमान परगट करात. उद्गाराक सगळीं उबी रावया. Sorves borak soi, sorves borak soi, sorves borak soi, soi soi. Sorves borak soi, sorves borak soi, sorves borak soi, soi soi. हांवें तुमकां विचून काडल्यात. तुमी वचून तोखतात तसलीं फळां दिवच्याक हांवें तुमकां नेमल्यात. Sorves borak soi, 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 sorves borak soi, soi, sorves borak soi, 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 soi. Sorves borak soi, 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 sorves borak soi, soi,
सर्वेस्पोराक सोय सोयीसू. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. मार्क पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोम्या. इकरांक दिश्टी पडून जेजून म्हणलें आख्या संवसाराक वचात आनी सगळे रचनेक शुभ वर्तमान परगटात. जो सोत मानीत आनी पवित्र स्नान घेत तो सोडवण जोडटलो, पूण जो सोत मानिना जायत तो खास्तीचें फर्मोण घेतलो. सोत मानतोल्या बरोबर ह्यो खुणा आसतल्यो. म्हज्या नांवान ती देंवचार काडटली, आत्व्यो बासो उलयतली, सोरोप दोत्तली आनी जीव काडपाचें कितेंय ती पितीत बी ताका तें वायट जावचें ना. पिडेवंतांचेर हात धरून ती तांकां बरीं कोत्तली. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. वाकानी तुका क्रिस्ता. बावतिस्मू आमी घेता तेन्ना कितें म्हणून जाता? देवान आमकां सगल्यांक शब्दा उदेशी ह्या संवसारांत हाडलेलीं आसा. सगळें जें ह्या संवसारांत घडोवन आयलेलें आसा तें शब्दा वरवीं, आनी हे शब्द जावन आसा जेजू. म्हणटच आमी पयलेच सुवातेर सगळीं जाणां देवासून घडोवन आयलेलीं आसा. जेजू सवें आसा आमी. पूण ताणें आमकां एक गूण दिल्लो आसा, म्हणजे आमी ऑटोमॅटीक ताचे बरोबर म्हणून तूं जिवंक शकना. ऑटोमॅटीक न्हय. आमी आमची एकमत गिन्यान उजार करून ताका आमी सहकार करूंक जाता. आनी हो गूण स्वतंत्रपणाचो आमकां ते देवान दिल्लो आसा. म्हणून कितें जाता? आमी आमच्यो वस्तुंगी देवाक सोदता, पूण खूब फाटीं आमी समजता की आमीच देव म्हणून. कित्याक देवान आमकां थोडी देणी दिलेली आसा, आमी म्हणून हितून त्या संदर्भान दुसऱ्या परस बरीं आसा, आमी म्हणून हितून गर्वान बगता. आनी हे परी कितें जाता? देवाक जे देवान आमकां गूण दिलेले आसा ते दिवचे आसतना आनी ताणें ते आमचे सवें वापरचें आसतना आमीच ते वापरूंक लागता. आनी अशें खूब फाटीं जाता. म्हणून कितें जाता? बावतिस्मा वरवीं ही सगळीं जीं आमची कर्तुबां, आमची वस्तुंगी जी आमी कोत्ता, थारायता, त्या प्रमाणे जियेता, ती आमकां जिवीत हाडिना, ती आमकां मरण हाडटा. थोड्या वेळान आमी दुसऱ्यांकूय पातखान उडयता. अशें जावंक लागलें म्हणटच आमकां आनीक सर्गीचें सूख संवसारांत जियेतना मेळना. आमकां जाय तें, पूण तें कशें मेळटलें? जेजून तें आमकां दिलेलें आसा. म्हणटच आमचें पातकी सैम ताणें आपणाचेर घेतलें आनी आमचे पासत तो मेलो आनी आमकां आपल्या रोगतान सुटका दिली. ताका लागून आमच्यान देवा सारकी पोत्तून जिवंक जाता. म्हणून ताणें आमकां पोत्तून घेतलेली आसा आपल्या रोगतान आनी आपल्या बलिदानांत. म्हणटच बावतिस्मा वरवीं आमी ताचे सारकी जावंक लागता आनी तो आमचे सवें मागीर वावरूंक लागता. आमी ताचे कुडीचे सांदे जाता. आनी हेका म्हणटा आमी इगोर्ज मात. हें तर आमी समजल्या जाल्यार आयचो जो सांत पावलो आसा, देवान पळयात ताका देण्यांनी भरलोलो. तो फारिझेव आसलोलो, हुशार आसलोलो, सगळें ताणें शिकून काडलेलें आनी स्मुर्ती प्रमाणे तो जियेतालो. वायट कोत्तालो ना, पूण पळय कशे भाशेन तो वायट करूंक लागता पळय तो. जे कोण तांचे चाली प्रमाणे तांचेच लोक जियेनासलेले तांकां काडून उडोवंक, तांकां मारून उडोवंक तो तयार आसलोलो. पळयात आतां धर्मा पासत अशें करूंक लागलें जाल्यार तें सारकें न्हय. धर्माक आमकां कितें कोत्ता? धर्म आमकां आमी सगळीं देवाचीं भुरगीं
आनी एकामेकाचो देवान आमचो मोग केला तसो आमी एकामेकाचो करूंक जाय म्हणून शिकयता. जीं कोण अडचणीत आसात, तांकां गरज आसा, तांकां आमी पावोंक जाय. कित्याक जेन्ना आमी तांकां पावता तेन्ना आमी आमकांच पावता. कित्याक तीं आनी आमी सगळीं जाणां जेजूचे कुडींत आसा न्हय. हे भाशेन आमचो तर मनोभाव आसत जाल्यार सगळें बरें जाता. आतां ताच्या मनांत नासलेलें जे कोण क्रिस्ताचो पाटलाव करताले, क्रिस्त आतां जुदेवूच जावन आयलेलो पूण तांचो तो मसिया आसलेलो. ते रावताले ताचे पासत पूण तो आयल्या उपरांत ताका ताणें वळखलो ना. कित्याक लागून मनां तांची बंद आसलेली, उक्ती नासलेली. ताका लागून ताणें ताका पत्करलो ना. पूण जाणी ताका पत्करलो ती जेजू सगळें जियेतालीं. आनी हो आतां पावलू तांकां पिडापीड दिवंक लागलो, तांकां मारूंक लागलो, तांकां बोनकुणींत घालूंक लागलो, जीव पर्यंत काडलो. एस्तेफान थंयसर आसलेलो तो पवित्र आत्म्यान बरोवन सगळें देवाचें परगट्टालो. ताका पळय फातरांनी मारलो आनी हो थंयसर आसलेलो मारात म्हणून ताणें ताका एक वतीन संदी दिली. पूण ह्याच पावलूक जेन्ना असलें काम करतालो तेन्ना देवान ताका एक दर्शन दिलें. उजवाड कसो ताचे सरशी तो आयलो. सगळे जाण थटकले पूण फकत ताका दर्शन घडलें. तो पडलो, कुड्डो जालो आनी ताणें जेजू कडेन भासाभास केली. कित्याक म्हाका पिडापीड दिताय? कोण सायबा म्हणूंक लागलो. हांव जेजू म्हणूंक लागलो. जेन्ना तूं तांकां कोत्ताय तेन्ना म्हाकाच केलें जाता. उठलो, 3 दस ताणें उपवास केलो आनी हे भाशेन ताणें तयारी केली. आनी एकल्याक आनानियास म्हणटा ताका थंयसर वच म्हणूंक लागलो आनी ताका बावतिस्म दी. तो थंयसर मागण्यांत आसा. तो गेलो आनी ताका तो म्हणूंक लागलो, पावलू हांवें तुका पळयला कसो भितरल्या दर्शनांत. आनी म्हणूंक लागलो म्हाका बावतिस्म दी. ताका बावतिस्म दिलो आनी ते मेरेन सावन पावलू आसलेलो तो वेगळोच जालो. आतां तो सगळे आपले गूण जेजूच्या ताब्यांत करून आपलें जिवीत सारूंक लागलो. आदलें जिवीत म्हणूंक लागलो तें एक नाका जाल्लें जिवीत. हांवें सारकें सारूंक ना तें. आतां सावन हांव जेजूचो पाटलावदार आनी जेजू म्हजें सगळें वावुरता. हे भाशेन ताचें जिवीत जालें. भयणीन आनी भावनो, आमचें जिवीत तेच भाशेन जेजू बदलीत आसा. ताका आमी सहकार करया. देवान आमकां सगळे गूण दिलेले आसा ते आमी वापरचे न्हय पूण ते जेजूक वापरून दिवया आनी ताचें बरें काम तो करतलो आनी हे परी आमकां परिपूर्ण जिवीत मेळटलें. तर हें आमी मनांत दवरया. भयणीन आनी भावनो, आमी सगळीं जाणां बरीं मनशां. आमी कोण वायट न्हय पूण पातकान तर आमी जियेत आमी वायट जावंक लागता. म्हणजे आपलेपणांत दुसऱ्यांचें चिंतिना. ताका लागून जेजूचें चिंतूंक जाय जाल्यार आमी थोडे तरी मागणी त्या प्रमाणे करूंक जाय. तो खूब वगत मागण्यांत रावतलो पूण कसलें मागणें? जेजूक एकवटून रावपाचें. जेजूनच आमकां सांगलां, म्हजे सवेर रिगून रावात आनी हांवूय तुमचे सवेर रिगून रावतां. जशें एक फांटो दाक वेली रिगून रावले शिवाय ताच्यान आपणाचेच ओसिंगी फळां दिवंक जायना, तेच भाशेन तुमी म्हजे सवेर रिगून रावले शिवाय तुमच्यांनी फळां दिवंक जायना. आनी आमी ताचे सवें एकवटून फळां दीत ती तोखता तसलीं फळां जातलीं. पळयात, तो आपल्या पासत जियेतालो फ्रांसीस शावेर, पूण जेन्ना ताचें परिवर्तन ताचो मार्ग जेजून बदललो तेन्ना तो आपल्या पासत जियेनासलेलो, लोकां पासत जियेतालो आनी ताका लागून ताची कूड हे भाशेन आसा. तो थंयसरूच आपलें व्हडपण दाखयल्लें, कोणूच ताका ताचो उगडास करचो नासलेलो. पूण जेजू पासत जियेलो म्हणून आमी आतां पर्यंत ताचो उगडास करतात. सगळीं जाणां पळयात कशे भाशेन आतां पर्यंत ताची शी येता. इतलीं वर्सां जालीं तरी पूण तो म्हणना हितून जेजूक खोटून आसा आनी ते पासत आमकांय बरेंपण दाखयता. सगळीं जाणां आमचे हात अशें वटेन दवरया, दोळे बंद करया. प्रत्येक सुस्कारान जेजून आमी बरोवन येता, कुडींत, मनांत, आत्म्यांत. सगळे आमचे सगळे हात इतलें जेजू सगळें दवरया आनी सुस्कार सोडटना जेजूच्या नांवान तें भायर काडया. जेजूचे दवरले म्हणटोच तो ताचेर आशिर्वाद घालता, बरें तें अदीक बरें करून दिता, वायट हां तें काडटा, आपलें बरेंपण आमचे कुडींत, मनांत, आत्म्यांत भरता. हाका आमी हाचेर जावया. प्रत्येक सुस्कारान
आमकां नवें जिवीत तो दीत आसा. ह्या नव्या जिवितान आमी तो जिवीत आमचें सारीत जाल्यार अदीक अदीक जेजू आमी जावंक लागतले हांव आमच्या चिंतनांनी उतरांनी आनी कोन्यांतल्यान. आनी हे परी देवाची खरीं भुरगीं जेजू सवे आमी जातले हांव. ही सुकलीं आमची देसां आसात तितलीं मनांत हाडया आनी ती आतां आमी देवाक भेटोवया हे भेटोवणी वरवीं. पूण ताच्या आदीं संवसारांत कोरोना व्हायरसूच न्हय पूण आनीक म्हणून तो रोग जाल्लो आसा, दुयेंसां आसात. कितल्या जाणांक हार्टाचे प्रॉब्लेम आसा, डायबिटीज, ही 2 व्हडलीं प्रॉब्लेमां आसा. तिसरें म्हणजे कांकरू जाल्लो आसा. कितल्या लोकांक भुरग्यांक पर्यंत कांकरू जाता. आनी हे कोवीड आदलें आसलें तें आतां आनी एक नवें आयिल्लें आसा. तें खूब मारहाण कोत्ता. तर आमी देवा कडेन मागया ताणें आमकां सगळ्यांक वाचोवची म्हणून. सोर पोदेदार आनी काकलुत्सार देवा, तुज्या आख्खे रचनेचो तूं अप्रमीत मोग कोत्ताय. संवसारभर कोरोना व्हायरस पिडे खाल कोश्टतल्या पासत तुका आमी प्रार्थना उबारतना ती कोण वळायन आयकून घे. यावचीत सुरू जाल्ली पेस्त पिळा निरंत्रणा खाल येवंक हे पिडेक लागून दोगतेल्यांक बेगीनूच इलाज आनी ताच्या कुटुंबांक फावो ती बळ शक्ती मेळचे खातीर तुजो आदार मागूंक आमी तुजे सुरशीं येता. हे पिडेचेर अभ्यास कोत्तेल्या विद्यानाक एक गुणादीक वॅक्सिन बेगीनूच सोदून काडूंक आदार दी म्हूण आमी तुजे लागीं मागता. वय तुवें आमकां वॅक्सिन आतां सोदून काडून दिलेलें आसाय. आमच्या सरकाराक आनी भोव करून भलायकी अधिकाऱ्यांक पयजेच्या बरेपणा खातीर फावो ती पावलां मारूंक तुजे जाणवायन उजवाडाय. आनी आमकां सगळ्यांक तूं बरे भाशेन राख आनी सांबाळ. जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. C30, page 41, Rupe Bangar Maginai. Rupe Bangar Maginai, ako sausar tuzo Saiba, amchi kalza tu kaza, goshin vupun dita tuka, amchi kalza ubata, tuja moka aureta. Amchi kalza ubata, tuja moka aureta. म्हज्या भयणीनो आनी भावनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान आनी मागणी सुरपुदिदा देवा बापाक मानता तसली जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनांक आनी मोहिमेक आमच्या नक्के पवित्र सोबेच्या देवाक सर्वेस्पर मानून घेवं. देवा आमचे बापा, थांबोवन आसतना शुभ वर्तमान परगटूंक आनी तुजे मोहिमेची ओळख सगळ्या लोकांक दिवंक भाग्यवंत पावलून तुज्या दोरमदूताक पवित्र आत्म्यान सर्गींचो उजवाड दिलोय. ही आमची बेटोवणी मानून घे आनी आमच्या भावार्थांत थीर रावूंक आमकांय त्याच पवित्र आत्म्याचो उजवाड दी म्हूण आमी नम्रतायेन मागता तुज्या पुता जेजूच्या नांवेन. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परांत बागता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वाचुया. ओय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर पोदेदार आनी शासनाच्या देवा, सोर काल्यान सोरताय आमी तुका दिन वाचूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. आमच्या सासणीक गोवळ्या तुजो हिण तूं कदींच साणिनाय, पूण भाग्यवंत दोरमदूतां वरवीं निरंतरी तो राखताय. तुजे पवित्र सोबा चलोवच्याक तुज्या पुताचे प्रतिनिधी तुवें तांकां केले आनी तुज्या हिंडाचे गोवळी तांकां नेमले. देखून आतां देवदूतां बरोबर आनी सुर्गींच्या सोल दरबारां सांगती तुजे मोहिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता. पोवीत 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 दरबाराचो सर्वेस्पर तूं, स्वर्ग आनी संवसार बोला तुज्या वैभवान. उंसर्गी तुका सोय सोय, सर्वेस्पराचें नांव येता ताका सोय. उंसर्गी तुका सोय सोय. बापा,
खरोच तूं पवित्र. तूंच सगळ्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच खुशेन कोश मरण सुसूंक वेच्या आदी जेजून उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, ओ तुमी सोमेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूची. तेच परी जेवण जातोच जेजून काल्स घेतली. तुका नव्यान दिनवासलो बापा. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी सोमेस घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स. नवे आनी साशणीक कोरोराचें हें रगत. पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गूट पोरगुटुया. जेजू मेलो, जेजू जिवंत जाला, जेजू नव्यान येतलो. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवणपणाचो आमी भोक्तीपणी उगडास कोत्ता. आनी वो जिविताचो उणणी सोडूनची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतेल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेल्यो पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या बागेवन बापा, फिलीप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगल्या याजनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जिवणपणाचो बरवासो धरून मेल्यान ते आमच्या भावा भयणीची काकळूत कर. फ्रांसिस्को पासत आमी मागया. बावतिस्मा वरवीं तो जेजू सवे मेलो, ताच्या पुनर्जिवनपणान ताका भाग मेळो. आमा सोमेस्तांची दोय कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारी देवाची माये सांगाती, तुजे पोती बागेवन झुजे, बागेवन दौरून दूत आनी सर्व काळीन तुका मानवल्यांत ते सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी मोहिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू ठाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोरपोदवेदार बापा, सोरवंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणा. आमेन. जशे भाशेन पावलू जेजूक एकवटोन आपलें जिवीत सादतालो, तेच भाशेन आमी सादता. ह्या वेळार ही आमकां संदी. सगली आमची मागणी आमच्या मनांत काळजांत दवरया आनी आतां जेजूक एकवटोन ताच्या पवित्र आत्म्यान म्हणया, आमच्या बापा सुर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिराय आज आमकां दी. आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशेंच आमची पातकां बोगोस. आनी आमकां ताणेंक पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परासोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितान सवस्काय आमकां दी. सुर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सुरवंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवाशेन उतरेकता. तर आमकां तुज्या उदार काकुतीन सोर्व पातकांतली सुटय आनी सोर आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटकी, पदवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासणा. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक वळ्ळें आनी आतां आमकां हांगसर हाजीर आसलेल्यांक आनी घरा हाजीर आसलेल्यांक तूं म्हणटाय, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय, पूण तुजे पवित्र सुबेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे खुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ, जो जियेताय राजवट चलयताय सासणाच्या सासणांक. आमेन. जेजूची शांती सदां काल तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. जेजूक एकवटोन आमी ताची शांती एकामेकाक दिवया. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काडटले आमची काकलूत कर. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काडटले आमची काकलूत कर. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती.
शेळयेच्या जेवणाक पयल्यान ती आमी सगळीं सुभागी. सोम्या तुवें म्हज्या भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची कूड आनी रगत आमकां ससणाच्या जिविताक सांबाळूं. आमेन. म्हजे जेजू, भोव पवित्र संस्कारान तूं सदां हाजीर आसाय म्हूण हांव सत मानतां. सगळे वस्तू परस तुजो हांव मोग करतां जेजू, आनी तुका म्हज्या आत्म्यान शेवंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजें भोव अमोलीक मास रगत म्हज्यान शेवंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसलेले परी हांव तुका वेंग मागतां आनी सगळोच म्हाका तुका एकवटां. तुजे सोडशिल्लो कोडसुरूंक म्हाका केदींच दिवं नाका. आमेन. तुजे भायर म्हज्या देवा D41 पेज 70. तुजे भायर म्हज्या देवा शांती ना म्हज्या आत्म्या. तूं एकलोच म्हाका लागता, तूं एकलोच आदार दिता. तूं एकलोच म्हाका लागता, तूं एकलोच आदार दिता. तूं एकलोच म्हजें कोडो, तूं एकलोच म्हजो तारो. तूं एकलोच म्हजो किलो, तूंच म्हाका तिरगून कोता. तूं एकलोच म्हजो किलो, तूंच म्हाका तिरगून कोता. Sorvesporacia copa, Shadrau tu moja potmia. To ekloc mozo soda, porvaso ani visvas. To ekloc mozo soda, porvaso ani visvas. Devacha Satan asa makaman ani taron. To ekloc moje kodo, devakau sherna yeta. To ekloc moje kodo, devakau sherna yeta. जेजूक आमी आमच्या काळजांत कुडींत मनांत ओतम्यान शेवलेलो आसा, तर हो वेळ दोळे धांपून ताचे बरोबर सादया. घे दुनिया म्हजी सत्या, म्हजी खुशी, म्हजें गिन्यान, म्हजें काळीज, सगळें म्हजें तितलें. तुवें तें म्हाका दिलां.
तुकाच तें हांव दितां कित्याक तें सगळें तुजे खुशे प्रमाणे तांचो वापर कर. म्हाका फकत तुजो मोग आनी तुजी कृपा दी. इतलेंच म्हाका पुरो. आमेन. मागुया. सर्वेस्परा भाग्यवंत पावलू तुजो धर्मदूत दिसान दीस तुज्या मोगाच्या उज्यान अदीक पेटलो आनी सगळे क्रिस्ती पोरजेचे हुस्के ताणें आपणाचेर घेतले. आमी आतांच सेवलेल्या जेजूच्या कुडी रोगता वरवीं आमच्याय काळजांनी तोच उजो पेटोवन समेस्त आमच्या भावा भयणीची उर्बेन सेवा करूंक आमकां कृपा दी. क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्वर तुमचे सव्या आसूं तुमचे सवे आनी आसूं. सोर पोदेदाद देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो आमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून याद क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. आमचे कडेन हे कॅलेंडर्स आसात सांत इनासाच्या जिविताचेर आदारलेले. ह्या वर्सा ताका 500 वर्सां बोत्तात. ताचेंय हेच भाशेन परिवर्तन जालें. ताणें आपलो आदलो मार्ग सोडलो आनी जेजूचो तो पाटलाव करूंक लागलो. ताच्या जिविताचेर आदारलेले आसात. देव बरें करूं तुमकां. F21 page 95. Aikala utracha uzbara Sausara nami wotsumsay Jivitacha undya bosna Sausara nami wotsumsay Yekamokanani babata Sodanskori Krista Samcha Sasnacha Jivita Vati Duamka Samandor Dohonia Yekamokanani Bhavata Sodanskori Krista Samcha Sasnacha Jivita Vati Duamka Samandor Dohonia. पोरबी तुमकां सगळ्यांक ह्या फेस्ताची हॅपी फीस्ट टू ऑल ऑफ यू.